आज बाकी लोक कोण वापरता तुम्ही लोक जातले उपधर्म तुम्ही आणि कोणा खूप बळी जातात ओके बंद खातीर आणि खंयसून रोड जावं शकता ना तुम्ही त्याच्यावर विचार कोण तो धाडल्या त्याच्या खातीर दिस इज अ प्रिलिमिनरी स्टेज, पहिली स्टेज. त्याच्या पुढे आम्ही जे बायपास तू म्हणते तुझ्या तकलेन काय बायपास येतात आम्ही माझ्या तकलेन आसा, पण ही लोकांची आणि काळाची गरज आसा. येणारे प्रोग्राम माहिती सगळे आता लोकांची खूप टंचाई जाता. आमकां बायपासाची लोकांनी सपोर्ट करपाचो तो मानता नाही. फुडें ही पहिली स्टेज ही फुडले स्टेजी आम्ही सगळं काम करपाचो आसा. 10 मीटर करून तसं मी म्हणले ना रे आदलो रोड खंयसर आसलो आदलो जो मॅपाचेर आसा लागलेलो आसा त्याच्या कडसून तुम्ही कितको घ्या गव्हर्नमेंटाचो. त्याच्या नंतर 2 फावटी जेवण फावटी वायंडींग केला तो एका सायडीन केला. एका सायडीन करूंक ना. आधी रोड आता तुम्ही हयसून बेसतले मरे म्हणजे तो आणि पुढे गेलो ना. तुका सांगतो तरी आई हयसून मेळतो तुझा, पण आमच्या हिशोबान 12.5 मीटर 12.5 मीटर आम्ही तो मग सरकारा गाडी तो तुझ्या 50 तसो ना तुम्ही मेळतो तसो म्हाका रिप्लाय दी. तुझो रिप्लाय मी कोर्टाक दिता पुंड्याक घालता सारक्या. तुझा रिप्लाय आम्ही पुढे पावयतो पुंडाच म्हणटा कमलाकर देसाय म्हणटा तो सारक्या करपाक गेले. कितें सांगूंक सोदता तुमी माझे सरपंच आशिल्ले आनी पंच मेंबर कितें सांगूंक सोदता? असे सर्वे करतात ते कसले सर्वे ते किती गव्हर्नमेंटाचे फुडें काय आहा हे सगळे हेंच्यांनी आदी ग्रामसभा घेऊन प्रत्येक गांवांत सांगूंक जाय आसले अशें म्हाका दिसता. कित्याक आतां ऑन दी स्पॉट कोण घरवाले ना कोण शॉपवाले ना तुम्ही मेजून गेले पण त्यांचे कितें तरी पण आसतले ना ते सगळ्यात आधी करूंक जाय आसले पंचायतीन. ऑन दी स्पॉट कशें येता तुमी हे तुमचो हेंची 100% चूक आहा. हेंच्यांनी पयलींच कळोवंक जाय आसलें का गांवांत आमी लोक सगळे आमच्या आंगार येतले किंवा लोक सगळे आमकां विचारतात तुम्ही सिस्टमॅटीक करा अशें करूंक जाय आसलें म्हाका दिसता. आणि हो जो रोड आसा तो आदलो जो रोड आसा पयलो पोर्तुगीज टायमा पयलीं उपरांत लागलेलो जो आसा हेचेर प्लानाचेर त्या रोडा वचून हाबाब करूंक जाय. आतां हो एका सायडीन जागो मेळटा म्हणजे 2 मीटर वाडयल्लो आहा म्हणजे त्याच्या पुढे परत 2 मीटर म्हणजे त्याच्या पुढे 2 मीटर असणारो मनीस लॉस जालो ना. पहिल्या रोडापासून 15 वर्सां पयलींच्या रोडापासून हापा वचून मेजपाचो असं म्हणतात. येस सर. तुम्ही सर्वे सुरू केल्यात पळयात खुबशे स्थानिक लोक असतात ते बेजार जाल्ले असतात आणि ते म्हणतात पयलीं इन्फॉर्म करूंक ना आनी कितें इश्यू एकंदर. पळय ऑनरेबल हायकोर्टान जो इन्स्ट्रक्शन गायडलायन दिल्ले आसा MDR 17 जो रोड आसा तो 25 मिटराचो आसा. सेंटर पॉयंटसून आमकां 12.5 सध्या आम्ही जो घेतो कमर्शियल फक्त रेसिडेन्शियल आम्ही अजिबात घेयनो आणि त्याच्या आधारे आम्ही ही आमची प्रायमरी स्टेज आसा ती आम्ही लोकांनी आमच्या फुडें आमकां रिप्लाय दिवपाचे फुडें कशें करपाचें आमी सरकाराक त्या फुडें बाजू मांडटले. आमी हेच्या फुडें सगळे गजाली जातले. सध्या आमी MDR 17 फोकस केला तो इम्पॉर्टंट धरला. त्याच्या सध्या आमी कोरगांव जंक्शनाचेर उबे आसा. येस सर. आणि आता लोकां खातीर तुमी कितें मिटींग किंवा सभा बी अशें. कोरगांव जंक्शन ह्यो आसा एकदम नेरो रोड आसा. ह्या काळाची गरज आसा की हेका बायपास एकदम जायो. सरकारान हेचेर आमचेर फोकस करपाचो कित्याक आमकां बायपास रोड हांगा मस्ट जायोच आसा. त्या खातीर सगळ्या ग्रामस्थांक आणि सगळ्यांक मी आव्हान करता की बायपास रोडा खातीर आमकां एक सपोर्ट करपाचो आणि जे भाटकार आसा त्या भाटकारा बरोबर आमी कॉर्डिनेट करतले आणि सरकाराक फुडें हेतून धाडून दिले की आमकां ह्यो जो आसा आमकां बायपास रोड करून दिवपाक. येस सर. धन्यवाद सर. काही जर लोक तुमकां विचारतात पळया तर ना जस्ट हे सांगा न्हू तुमी इन्फॉर्म केल्ल्या पंचायतीक तुमी इन्फॉर्म लोकांक बी मिटिंगेन सगळे घातलेले आसा घातला परत नोटीस बोर्ड थंय आसतलो तेचेर मारलेले आहा 15-30 पयलीं मारलेलो आसा आणि हायकोर्ट मॅटर हो बरोबर आणि CM सरांनी सांगला की हायकोर्ट कितले आहा मॅडम मेजर कशें कितें. आमी लेटर केल्ले PWD ते लेटर येसर आमी रावल्ले लेटरून आमकां येयला रिसीव जाला ओके रिगार्डिंग ऑर्डर डेटेड हे बी तेचेर MDR रोड 25 मीटर आसा. ओके मॅडम. आणि MDR 17 पेनलेन टू हरमल रोड लेंथ इज 10.10 किलोमीटर. म्हणजे चडान चड कितले हे वचूं शकता मॅडम तशें जर कमर्शियल सायट म्हणून आमकां सध्या हे दिला. घरांचे ना जे आता कमर्शियल येतात ते आम्ही ओके चड गव्हर्नमेंटाचो प्रोसेस. ना आम्ही तेच विचारता म्हणजे कितले काय आणि कमर्शियल ज्यांचे घरा आहात त्यांचे कसे कितें काय करतले पुढे अजून आमकां काय आमी जे आमकां कमर्शियल बाकी सुद्दां खबर आसगांव बी तेंचो सगळो प्रोसेस
सक्सेस झाला. ओके. हे आमचं उरलेलं आमचं हो विलेज एरिया म्हणून मातशें येता ओके. पण आमी लेटरय आमकां रिसीव जाला PWD. ओके थँक्यू. हे तुमचो लुक आउट. Yes, आमी thank you. टेक्निकल स्टाफ मागलेलो तेंचो. ओके. एज पर तेंच्या हेचेर टेक्निकल स्टाफ मागलेलो पूण तेंच्यांनी जाल्यार आमी टेक्निकल स्टाफ प्रोवायड करूना सेक्रेटरी आनी तुमीच हें करपाक. ओके. आता लोकांक खातीर तुम्ही ग्रामसभा बी घेतल्यात. ग्रामसभेचो लुक आउट आसा पळय तो तुमकां खबर आसा सरपंचाक. हे आमचे कोर्टाचे हे तेंचे ओके.